वाईट गजालींचे प्रतीक आशिल्ल्या नरकासुराच्यो प्रतिमा लासून सगळे जाण दिवाळेक येवकार दितात। दिवाळेक थोडेच दीस आशिल्ल्यान दिवचलचो पवन गोवेकार हो कलाकार आता नरकासुराची म्होवाळी करपाच्या कामात गुल्ल जाला। अकराळ विकराळ म्होवाळ्या सयत तो नरकासुराच्यो ल्हान प्रतिमा तयार करता। पळयात। 25 वर्सां जाली हांव करता नरकासुराचे म्होवाळी तोणां। आणि तेका मार्केटान डिमांड कसो आहा? मार्केटान डिमांड आसा। आता की पयलीं बरो डिमांड आसलो, आता मातशें खूब जाण करता न्हू, बेकारी वाडलेली आहा। आता खूब जाण तोणां मातशें कमी आहा हे। तशें हांव होलसेलाक बीन हांगा कोणाक दोडामार वास्को मडगांव हे दिता तशें। म्हणजे बिचोलच्या मार्केटाक बिचोले मार्केटाक हांव घेवन बसता, लांजेरा सायडीक हांव घेवन बसता। खूब वर्सां जालीं म्हाका थंय बसता, कमीत कमी 20 वर्सां जालीं थंय बसता। पण ह्या आता म्होवाळ्याक मागणी आसा? मागणी लोक आपल्या अशें जाय कलर तशें जाय कलर बीन थोडे मागणी आसता थोड्यांची, कलर आपल्या अशें दी दी मातशें अशें। साधारण दिवाळीक कितले दीस आसा म्हटल्यार तूं हे तयारीक लागता? दिवाळी मात चवथ जाली काय ना, 5 दीस गणपती जाले काय ना हांव तयारी करता, एक 1.5 म्हयनो सुमार। पण साधारण आता अंदू कितली केल्या तुवें म्होवाळी? अंदू पावसा खातीर जेन्ना कमी केल्या, जेन्ना 70-80 सुमार केल्या। वर्सा हांव 250-300 तोणां करी, अंदू पावसा दिसा कांयच करूंक मेळोंक ना अशें, म्हणजे साधारण थोडी अर्दिशी जाल्या। पण आनी बारीक नरकासूर करता दिसता? बारीक नरकासूर करता, एक 20-30 सुमार करता। ते बारीक नरकासुरान चड डिमांड आहा, कित्याक की डायरेक्ट लोक रेडीमेड व्हरता, अशें करपाचें भानगडीन पडना। ते कोण वळखीचे आहा ते म्हाज्याच कडसून व्हरता, पण बाकीचे ही कला तूं कशी शिकला? कला आमचो आजो करी पयलीं, हे म्हणजे गणपती हे ते करी, त्या वेळेस हांव तो मातसो शिकला। पळोवन ते शिकला। सद्या हांवूच एकटोच करता, आनी कोण करना। भाव बीन तो कामाक वयता, तो आपले म्हणजे तो थोडी करता अशी। पण जास्त तुझ्या एकट्याचेरूच भार? सगळे एकट्याचे, म्हाजे सगळे एकट्याचेरूच। मार्केटान म्हापसा बी ना, तेवढे पयलीं हांगा बी वयतालो त्या सायडीक साखळे। पण ते दुकानदार व्हरतात तुझ्याकडे? म्हापशेचे ना लोक ना, सगळे बिचोलचे, साखळेचे, मयेचे आनी तेवटेतले बीन येता लोक व्हरपाक। पयलीं व्हडली तोणां करतालो पळय तेन्ना लोक व्हरोंक येताले, शिवोलसून बीन हांगासून कलंगूटसून बीन थोडे व्हरताले। म्हणजे अंदू पावसाक लागून तुज्या वेवसायाचेर परिणाम? पावसाक लागून कमी केल्या। 5 दिसांनी सगळें सोंपतलें, 5 दिसांनी पेंटींग सगळें करून जातलें, करून जालें। म्हणजे 25 वर्सां जालीं तूं करता? 25 वर्सां जालीं हांव करता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।